तुमच्या आमचे जिवीत सुगंधी करपी अशे बरेचशे हात आनी चेहरे आसात जांचेर चडशे फावटी उजवाड पडना। आयज आमी तुमकां अशाच एका चेहऱ्याची वळख करून दिता जाणें फाटलीं 30 वर्सां आपल्या अपंगत्वा कडेन 2 हात करीत मनशाचें जिवीत सुगंधी केलां। पळोवया बोरयेच्या राजेश नायकाची काणी। सकाळी फातोडे रानात वचप आणि ल्हवू ल्हवू तरेन जायांच्यो कळयो काडून घरा हाडप। घरा हाडिल्ल्यो कळयो गांथप आणि मागीर गांथिल्लो झेलो रस्त्यार विकपाक बसप। बोरयेचो राजेश नायक फाटलीं 30 वर्सां हेंच काम करीत आसा। ल्हान आसतना राजेशाक टायफॉयडाचो जोर आयलो आणि तो दोनूय पायांनी जल्मभरा खातीर दुबळो जालो। घरची परिस्थिती सामकी गरिबीची आशिल्ल्या कारणान आवयन ताका एक दीस फुलां विकपाक रस्त्यार बसयलो आणि तेन्ना सावन पोटा पाणया खातीर राजेशाची ही दिसपट्टी जीण जाली। घरा कडेन कमोवपा साधन कांय नाशिल्लें म्हणून ताका आईन फुलां हाडून दिली। हांवूय तेन्ना ल्हान सामको 8-10 वर्सां अशें कितें तरी आशिल्लो। तेन्नाच्यान तो साईबाबा देवळा कडेन फुलां घेवन बसपाक लागलो। आतां जालीं जवळ जवळ एक 30-32 वर्सां तो फूल विकता। तो आमचो फॅमिली बिझनसच जाला। जुलय ते ऑक्टोबर हो जायांच्या फुलांचो हंगाम। ह्या 4 म्हयन्यांच्या कमायेचेर राजेशाचो दिसावडो सुट्टा। भावाक जाता ते तरेन मदत करता आणि आपलो चरितार्थ चलयता। खरें म्हळ्यार 100% विशेषांगी आशिल्लो दाखलो राजेशा कडेन आसा। तो लेगीत ताका खूब जाणांच्या पांया पडून घेवचो पडला। पूण खासा क्षमतेच्या मनशां खातीर सरकाराच्यो इतल्यो येवजण्यो आसून लेगीत फकत दर म्हयन्याक मेळपी इल्ल्याशा अनुदाना शिवाय राजेशा मेरेन एक्कूय येवजण पाविल्ली ना। गव्हर्मेंटाच्यान घरा कडेन मनीस सुद्दां येता अशें आहा तशें आहा म्हणून, पूण एकदां येता आनी वयता, मागीर आनी परत तोंड म्हणटा दाखयत ना। तेजे कडल्यान भरपूर फावटी मेडिकल सर्टिफिकेट सुद्दां येयल्ली GMCची 100% हँडिकॅप म्हणून। तेजे फाटल्यान तेणी कोणें कांय चवकशी करुना। हांवें विचारल्यार आमचे फोनूय घेयना। सो आमी चड हेंच करुना म्हणून। आपल्याक सरकारी येवजण्यांचो फायदो मेळूंक ना हाचे राजेशाक काडी भर लेगीत दुख ना। ताणें ताजी सुगंधी वाट सोदल्या। फकत ताजे खातीर जायो अश्योच फुलपाक जाय आणि सदांच बहरपाक जाय। गौरेश सतरकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।